All okay with you? अजून तुझी चाव जाय ना म्हाका कामाक वचोंक मुगोत जाता टाइम पळयला तुवें केन्ना 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 चाव जातली केन्ना तुका दाखयता हांव कितें पळय तें ओके माझी माय नाका तशी करी नाका तोंड बंद कर तुजें तुका हेच फावो पूण क्लाइव ती फायल गायब जावंक कशी शकता म्हाका फायल कशे भशेन जाय ती फायल इम्पॉर्टंट आनी फाल्यां म्हाका मीटिंग आसा म्हाका कितें सांगूंक जाय सोद फायल सोद तूं म्हाका पडलेलें ना फायल सोद माझी मामी बरी ना आपयला म्हाका घरा तुका दिसता फोनार उलयता तो डार्लिंग तुका हांवें केन्ना चडयला मामीगेर वचपाक ना न्हू
Mami. Mami? Bye. बाय हांवें तुका घरा आपयलेलें तूं येवना कितलो तुका फोन केलो बाय हें सगलें कितें बेबी ती हांव तुका ट्यूब लायता Hello? हॅलो Yes? तानिया हे सगळें कितें हे कितें हे कितें टी शर्टाक फेर मारून दवरलेले हांवें टी शर्टाक फेर मारून दवरलेले तुका दाखयता राव Please. Hi. Hi. Is this Tanya Pereira's house? Yes, I'm Tanya Pereira. Well, I'm protection officer from domestic violence and I'm here to help you. I think you're at the wrong address. No, I am at the right address. Can I please come in? Yes, come in. Thank you. Talk about it. कितलो तेंप म्हणून तूं सोंसतलें आनी कितलो तेंप म्हणून तूं ओगी रावतलें तुजी मामा म्हाका कॉल करिनासली जाल्यार आय वुडंट हॅव नोन अबाउट इट शी कॉल्ड मी आनी तिणें म्हाका सांगलां वॉट यू आर गोईंग थ्रू डार्लिंग यू नीड टू टेक अप फॉर योरसेल्फ Oh my God! Can I ask you something? Do you want to leave or die? जोरी तर तूं आयज झुजोंक तयार ना जाल्यार
I'm telling you, nobody can help you. This is my card. And when you're ready to take up for yourself, do come and see me in the office. I will wait for you. दोवदिर्या तूं हांगा बसून चाव पियेता ती आयदोणां कोण धुतलो तुजो पाय धुतलो उठ ही आयदोणां तुजो पाय वो माय धुतलो कम ऑन Stop! Yes, come in. Hi, Tanya. Come have a sit. Nice to see you. Thank you. किरे चिडला तुवें? I'm ready to stand up for myself. Wow, that's a great news. Let's go further with the procedure. The effects of abuse are devastating and far-reaching. Domestic violence speaks many languages, has many colors and lives in different many communities. I want women to know that they deserve a life of respect, dignity and freedom, that it's never too late to speak up. Together we can break the silence and bring a voice to domestic violence. From every wound, there's a scar, and every scar tells a story that says, I survived. Stop domestic violence.